स्थानिक लोकांनी हांगा आवाज उठयल्लो की डान्स बार चालू आसा आनी तेजी कॉग्नायज घेवन विलेज पंचायतीन हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें. जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना कळून आयलें की बिल्डींग आहा तेका जे रिक्वायर्ड परमिशन आसा ती ना. एकॉर्डिंगली तेजे पंचनामा रेकॉर्ड केलो आनीक जे कायद्याच्या नुसार करपाक जाय प्रोसिजर करपाक तो फॉलोअप करून पंचायतीन हायर ऑथॉरिटीक धाडून दिलो आनी आमी तेका पंचायतीन डेमोलिशन नोटीस धाडली. जेन्ना डेमोलिशन धाडली तेन्ना ती डेमोलिशन डायरेक्टेड पंचायतीक चॅलेंज जाली आनीक डायरेक्टेड पंचायतीक चॅलेंज जावन नंतर अशेंच जी डेमोलिशन ऑर्डर आसली ती तशीच पडून उरली. डायरेक्टेड पंचायतीन डायरेक्टरान ऑर्डर पास केली आनी तेंचे जी अपील आशिल्ली ती डिसमीस केली. देन द ओनर ऑफ द premises went to district court also that appeal dismissed and deputy collector gave a order to demolish the said structure. जेन्ना आमकां इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी तेजे कडेन डॉक्युमेंट मागले की तुजे कितें परमिशन्स आहा ती प्रोड्यूस कर. ते एट अ टायम ऑफ तेका टायम दिल्लो त्या टायमा भितर तो प्रोड्यूस करूंक शकलो ना. आयज पर्यंत तेणें ते प्रोड्यूस करूंक ना म्हणून हो फुडलो प्रोसिजर करप जालो.